नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। पळोवया खबरो विस्तारान। इस्रायल आनी इराणा मदल्या झुजांत आतां अमेरिकेन प्रवेश केला। अमेरिके सैन्यान इराणच्या 3 न्यूक्लियर सायटींचेर हल्लो केलो। फोर्डो, नतांज आनी इस्फहान अणुसुवातांचेर अमेरिकेन हल्लो केलो। ह्या हल्ल्याच्या उपरांत रोखडेच अमेरिकी विमानां इराणच्या हवाई क्षेत्रांतल्यान भायर गेलीं। हो हल्लो खूब यशस्वी जाल्ल्याचें अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी सांगलां। ताणें अमेरिकेच्या सैन्याक परबी भेटयल्या आनी हो शांतीचो काळ अशें म्हळां। ट्रम्प आनी इस्रायलचे राष्ट्रपती बेंजामिन नेतान्याहू हांकां परबी भेटयली। And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. इराणाक अणुबॉम्ब तयार करपापासून आडप आणि संवसाराक अणु धोक्यापासून वाचवप हो ह्या हल्ल्या फाटलो हेत आशिल्लो अशें ट्रम्प हांणी सांगलें। Short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. अमेरिकेचे राष्ट्रपती ट्रम्प हांणी इराणाक शिटकावणी दिल्या। With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than is over the last 8 days. Remember, there are many targets. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Be taken out in a matter of minutes. अमेरिकेन इराणच्या अणुसुवातांचेर केल्ल्या हल्ल्या खातीर इस्रायलचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू हांणी खोशी उक्तायल्या। तांणी हो साहसीक निर्णय आसा अशें म्हणीत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांकां परबी भेटयल्या। शांती खातीर उखल पावल आसा अशें प्रधानमंत्री नेतान्याहू हांणी म्हळां। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह आयज सावन 2 दिसांच्या छत्तीसगड राज्याच्या भोंवडेर सध्या रायपूर हांगा पावल्यात। ह्या भोंवडेंत ते छत्तीसगडाची राजधानी रायपूर आणि नारायणपूर जिल्ह्यांत जावपी साबार कार्यावळींत वांटेकार जावपाचे आसात।
तशेंच नक्षली आड कारवायेंत वांटो घेवपी जवानांची घरमंत्री शाह भेट घेतले। नक्षलवाद मुळापासून ना नपयत करपाचो संकल्प घरमंत्री अमित शाह हांणी उक्तायला। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी 10वी आनी 12वेंतल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचो आयज सांखळेंत भोवमान केलो। सांखळेंतल्या पद्मिनी फाउंडेशनान हो भोवमान सुवाळो आयोजीत केल्लो। ह्या वेळार मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, पद्मिनी फाउंडेशनाचे अध्यक्ष सुलक्षणा सावंत, सांखळेची नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू, जिल्हा पंचायत वांगडी गोपाळ सुर्लकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। विकसीत भारताची मोख पुराय करचे खातीर तरणाट्यांचें योगदान म्हत्वाचें आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें। विकसित भारताचो विशय इतक्याच खातीर घेतला की विकसित भारत जावपा खातीर फुडली 25 वर्सां आसा। आज आमी ज्या भुरग्यांचें फेलिसिटेशन करपाक आयल्या ती सगळीं भुरगीं ही 18 वर्सां ते 20 वर्सांच्या ह्या रेंजीत आसा आनी जेन्ना विकसीत भारत 2047 जातलें तेन्ना खऱ्या अर्थात ह्या भारताचे विकसीत भारताचे शिल्पकार जर कोण आसतले आसत जाल्यार ते तुमी आसतले म्हणून तुमचें अभिनंदन करता। कारण तेन्ना रायटली तांची एज जी आसा पळय न्ही ही 40 ते 47 आसतले आनी विकसीत भारतात तेंच्यांनी कॉन्ट्रिब्यूट करपाक जाय। हांव जेन्ना कॉन्ट्रिब्यूट म्हणटा तुमी जे जे काम करतले ते सगळे जाण विकसीत भारतात कॉन्ट्रिब्यूट करतले आनी ते कॉन्ट्रिब्यूट करपाचें काम जर कोणाचें आसत जाल्यार आयच्या 10वी पास जाल्ल्या भुरग्यांचें आहा, 12वी पास जाल्ल्या भुरग्यांचें आसा। ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी जेन्ना आज फुडल्या 25 वर्साचो भारत देश कसो आसचो ताचो विचार करता, कसो जावचो, हांव स्वता विकसीत गोवा 2037 म्हणजे 10 वर्सां पयलीं पूर्ण गोंय विकसीत जावचें हाचो विचार करता आनी ते गोंय जेन्ना पूर्ण विकसीत जातलें तेन्ना ते गोंय कशें आसतलें आनी त्या गोंयांत कोणाचें कॉन्ट्रिब्युशन आसतलें जाल्यार तें तुमचें कॉन्ट्रिब्युशन आसतलें। श्री दामबाबाले घोडे सांस्कृतिक मंडळ आणि गोवा लायव्हलीहूड फोरम विद्यार्थ्यां खातीर सायकली भेटयल्यो। भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकर, GLFचे संस्थापक आशा वेर्णेकर आणि हेर मानेस्त रवींद्र भवनात जाल्ल्या ह्या कार्यावळीत हाजीर आशिल्ले। वंचित समाजातल्या विद्यार्थ्यांक आधार दिवच्या खातीर गोंयभरातल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या 50 विद्यार्थ्यांक सायकली दिल्यो। ह्या वावरा खातीर भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी दामबाबाले घोडे सांस्कृतिक मंडळ आणि GLFची तोखणाय केली। दामबाबाले घोडे ही संघटना आणि वेगवेगळ्या मळाचेर काम करीत आसा एक वर्स जालें। तातूंत भितर सांस्कृतिक क्षेत्रांतले दिंडी स्पर्धा आसतली, आकाशकंदील स्पर्धा आसतली, त्याच बरोबर वेगवेगळे आमी स्पर्धा घेताले। मदीं आमी टॅलंट शो आसात तांकां हंट करपाक सिनेमा नाटक हातूंतल्या कलाकारांक प्रोत्साहन दिवपाक तांचे फिल्माची निर्मिती किंवा आल्बमची निर्मिती केली। फातोर्डा आनी मडगांव वाठारांतले जे भुरगे जे आसात तांच्यांनी 75 किंवा 90% जास्त मार्क पडिल्ले जांकां एक्सेल जाले तांचे खातीर आमी तांकां सर्टिफिकेटी आनी तांकां गिफ्ट म्हणजे तांकां स्कॉलरशीप दिवप। त्याच बरोबर फुटबॉला खातीर आमचे एक फाउंडेशनच्या मदतीन फुटबॉला खातीर ल्हान भुरग्यांक लागून कंटिन्युअसली किटां वांटप आनी त्याच बरोबर ते फुटबॉलाक तांकां प्रोत्साहन दिवपाक लागून तांकां तो कोर्स जो आसा तो कोर्स फुडें व्हरप। वेगवेगळे मळावेले हातूंत भितर आमी एक इनिशिएटीव घेवपाक लागले। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप वेव्ज सुरू केला। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीन घेवंक शकतात। हाच्या खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आणि इतल्यान खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।